सर असे राहूया ब्लॅक लाईट येतं सर सर असे राहू यासारखे मेंबर सगळे गावल्या कुठे भाई फाटी अमृतसर भाई फाटी पुढे होता संदीप बांदोडकर सरपंच ऑफ पिलेन मार्रा आमच्या मध्ये आसा आमचे कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी मिनिस्टर मायकल सर आमचे वेज मागूस पंचायतचे सरपंच केदार नाईक तसे आमचे एक सरपंच अमरनाथ गोवेकर एक सरपंच संतोष बांदोडकर आमच्या मध्ये कांदोली पंचायतचा सरपंच ब्लेज तसंच फेरमीन आमचे सगळे मेंबर आणि हांगासर जमलेले सगळे भावांनो भयणांनो तसंच आसा आमच्या मध्ये कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी जिल्हा पंचायत मेंबर दत्तप्रसाद आयज आमकां खूब उमेदीची गजाल आसा आयज सरान आमकां एम्ब्युलन्स दिल्ली आसा एक दीस आमी कानोळे वॅक्सिनाक लागून आमी कानोळे गेल्ले सरान आमकां आपोवन हाडलेले की कानोळे वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चालू आसले तेन्ना सरान आमकां कानोळे आपोवन व्हेल्ले कितें अशेंच वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह ताका दिसलें की सगळे पंचायतीन जावचें अशें तेन्ना सरान आमकां थंय आपोवन व्हेल्ले आनी अशें उलयता सरान सांगलें की आपूण एम्ब्युलन्स हाडटा म्हणून तेन्ना सराक सांगलें जर तूं एम्ब्युलन्स हाडटा जाल्यार पन्नी एम्ब्युलन्स आमकां दी म्हणून पूण सरान सांगलें व्हर म्हणून
सराचें उतर केन्नाच तेजे कडेन गेलो जाल्यार केन्नाच ना अशें ना. तेजें अशें व्हडपण आसा, घरा कडेन आदन दवर आनी तेज्या दारान वच. तुका अवश्य तुका कितें ना कितें मेळटलें अशें तेजें एक हें आसा. आमी ताका सांगलें की आमकां एम्बुलन्स दी म्हणून पोन्नी, पूण तेणी पोन्नी न्हू आमकां तुमी न्हीद हाडून दिल्ली आसा. आमी खूब चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ताका. तो आमकांच न्हू आख्खे गोंयभर लोकांक तेजे कडेन खूब लोक येता. कसले कसले कामाक आनी कितें कितें खूब येता. आमी पळयलें तेजे कडेन वयता आसतना खूब लोक येता. आख्खे गोंयचे लोक तेजे कडेन येता. पूण केन्नाच कोणाक ना ना हें उतर ना तेजे कडसून. कोरिया जातलें हें उतर तेजे कडसून येता. देवान ताका असोच आशिर्वाद तेजेर दवरूं आनी अशेंच तेजे कडसून कामां जीं कामां आसा गोंयचें ते उदरगतीक जावं जे खंयचे कामां करता ती अशीच कामां तेजे कडसून करून घेवची अशें तेजे मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सगळे जमलेल्या लोकांक तशेंच पिलेन पंचायत, रेस मोगीस पंचायत, कांदोली पंचायत, आमचे झडपी मेंबर रुपेश बाब, मायकल सर स्पेशली मी प्रेस तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता. आज आमकां एक भरपूर उमेदीची गजाल जावन जाल्ली आसा. मायकल सरान संदीपान सांगलो तशें, पिलेन सरपंचान सांगलो तशें वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह आसलेली आनी थंय हांव आनी पिलेन सरपंच गेल्लेले. तेच आमी सराक रिक्वेस्ट केलें की सेकेंड वेव जेन्ना आयली पॅन्डेमिकाची तेन्ना हॉस्पिटल्स शॉर्टेज जाले, ऑक्सिजन शॉर्टेज जाले, त्या बरोबर लोकांक ट्रॅवल करपाक म्हणजे हांगच्यान जर हॉस्पिटलान वचूंक जाय, हांगच्यान जर तांकां तें स्कॅनिंग करूंक वचूंक जाय जाल्यार कोणूच पॉझिटीव आसल्या कारणान आपल्या गाडयेन व्हरूंक सोदनासलेलो. सो ह्या टायमार एम्बुलन्साची सामकी गरज पडली आमकां. आनी एम्बुलन्स म्हणजे कितें पळय, कितें तेची गरज आसता ती तेच आमकां कळून आयली. आमी सराक तेन्ना रिक्वेस्ट केलें की पोन्नी एम्बुलन्स आमकां दिवची म्हणून. पूण सराचें व्हडलेंपण तें, सराचें मन व्हडलें आसा मायकल सराचें, की तेणें आमकां आयज हांगा नवी एम्बुलन्स रेस मोगीस पंचायत आनी पिलेन पंचायतीक म्हणून आमच्या लोकांक सर्व करपाक लागून ही हाडून दिल्ली आसा. ही दिल्ल्या कारणान आनीक आमकां आमची गजाल आसा पळय ती आमचे वाठारांत बरी गजाल जाल्ली आसा. थर्ड वेव म्हणटात तशी थर्ड वेव जर आयली जाल्यार हेका लागून आमचे कडेन आयज ऑलरेडी पंचायत कितें उरलेलें सगळें पळयलें आसलेलें आमी, पूण पंचायती कडेन आमच्या तशेंच पिलेणाच्या एम्बुलन्स ऑलरेडी आयिल्ली आसा. त्या कारणान लोकांक हेजी खूब बरी सहूलियत जातली. आयज हांव म्हाज्या रेस मोगीस पंचायतीच्या वतीन मायकल सराक खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. मायकल सर, जे तुमी आमकां इतले व्हडले हेल्प केला आमी विसरूंक शकना, आमचे लोक विसरूंक शकना. तुमकां आमी सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जिल्हा मेंबर एम्बुलन्स ही प्रत्येक गांवांत आसपाक जाय. आनी एम्बुलन्स ना जाल्यार कितें डिफिकल्टीज येता पळय ते आमी फाटल्या दिसांनी पळयले. जेन्ना कोवीड फाटल्या दिसांनी केसीस खूब वाडल्यो आनी जायते पेशंट्स जाले ह्या दोनूय गांवांत विलेजींनी पिलेन रेस मागूस, तेन्ना आमकां खुबशी डिफिकल्टीज येयली. आनी तेन्ना आमचे दोनूय पंचायतींनी दोनूय सरपंचांनी आमच्या MLA मायकल लोबो कडेन मागले, मिनिस्टर मायकल लोबो कडेन मागले की तेंच्यांनी आमकां हेल्प करचें म्हणून. आनी आयज तेणी आमकां ही एम्बुलन्स दिल्लेली आसा. ताका लागून हांव तेंचे दोनूय आमच्या पिलेन आनी रेस मागूस दोनूय विलेजर्सांच्या वतीन आनी सगळ्या दोनूय पंचायतींच्या वतीन हांव तांकां खरेंच मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या फुडें आमकां तेंचे अशेंच एवरी टायम तेंचे बरें सहकार्य मेळटलें ही अपेक्षा धरता. कार्तिक बाबा येयल्लो जिल्हा अध्यक्ष बरे सुवातेर हांव मायकल लोबो सराचें उपकार हे म्हणटा की तेंच्यांनी जे एम्बुलन्सीक आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीक इतले पुरती काम करूं ना. हांव जाण आसता ते मिनिस्टर आहा गोंय राज्याचे, गार्बेज एंड वेस्ट मॅनेजमेंटाचे मिनिस्टर आहा, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स लागता,
ते गोंय राज्याचे मंत्री झाले तरी त्यांच्यानी आमचे बार्देसान एकमेव मिनिस्टर म्हणून ते गोंयभर काम करता, तशेंच बार्देसान सगळ्यांक लक्ष घालता. त्यांच्यानी कलंगूट पुरती आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी पुरती त्यांच्यानी काम करूं ना. पूण त्यांच्यानी जे आज कोविडा खातीर जी कोविडा सारकी महामारी जे देशभर न्हू गोंयभर न्हू आख्खे वर्ल्डभर ते अहंकार लोकां मदीं हें केलो. बरे बरे लोक घरचे फुडारी ना जाले, घरचे जोडकार आसले ते ना जाले. गांवचे बरे स्पोर्ट्स पर्सन, संगीतकार, नाट्य कलाकार हे आयज आमचे भरपूर अशे फ्रेंड आहा ते ना जाल्लेले आहा. पूण जे फर्स्ट आमकां कळ्ळें की कोविडाची वेव येयल्या तेन्ना आमी भरपूर काळजी घेतली आनी जेन्ना वेव कमी जाली तेन्ना आमी धीर धरलें. आनी तेज्या उपरांत सेकेंड वेव जी येयली तेन्ना भरपूर अशे लोक ना जाल्लेले आहा. आनी ते तकलेन धरून आमचे साहेबान मायकल साहेबान लक्षांत धरून की आयज तेंच्यांनी जे 2-4 कॉन्स्टिट्युन्सी तेंच्यांनी जी एम्बुलन्स दिल्लेली आहा ते लोकांनी सगळ्यांनी फायदो घेवचो. हांव म्हणना थर्ड वेव येवची आनी थर्ड येवची आनी हें वायट जावचें, पूण आमी पयलींच काळजी घेतलेली आहा. ते सरकारान आसा, तेणी सरकाराक वचून बरो एडवायस दिता ते की बाबा अशें केल्यार अशें जातलें. आयज तेंच्यांनी दाखोवन दिलेलें आहा की जी एम्बुलन्स आहा ती एम्बुलन्स आमकां दिलेले जे आमचे गांवचे भरपूर जे कोविडाच्या निमतान भरपूर लोक जे कामां जी कामां ना, जे पयशां खातीर भरपूर अडचण जाल्लेले आहा, गॅप पडलेले आहा, कामां ना, थोड्यांक पगार ना, अशा निमतान थोड्यांक घराक कोवीड जाल्लेले आहा. थोड्यांक ते कोविडाच्या निमतान तांकां पयशे ना, जे अशे पयशाची अडचण येवची न्हू म्हणून तेंच्यांनी आपले तकलेन धरून तेंच्यांनी एम्बुलन्स जी सेवा लोकां खातीर अर्पण केल्लेली आहा ते लोकांनी ही सेवा तेजो फायदो घेवचो. आनी दोन उतरां सांगून हांव देव बरें करूं तुमकां सराचें. आपल्या किलेन गांवचे जे नागरीक आसा, रेज मागूज सांगोळडा आहा, थोडे सालिगांवचे आहा, अशी भोगता म्हाका की आयज ही एम्बुलन्स सर्वीस ह्या वाठारांत किलेन पंचायत, रेज मागूज पंचायत, नेरूलच्या लोकांक ही आमी सर्वीस दिवंक फुडें सरलेले आहा. गोल्डन पीस हॉटेल्स एंड रिसॉर्ट हेंच्यांनी ही एम्बुलन्स आमकां दिल्ली आहा. जेन्ना पॅन्डेमीक मोठ्या प्रमाणान गोंयांत वाडलें तेन्ना एम्बुलन्स सर्विसीस 108 पासून फोन मारीत जाल्यार आमकां आडकोड जाताली एम्बुलन्स घरा पावपाक. म्हणजे एम्बुलन्सी उण्यो आसल्यो आनी भरपूर लोकांक कोवीड जाल्ल्या कारणान एम्बुलन्सी फोन मारीत सकाळीं जाल्यार सांज मेरेन पावनासल्यो. ह्या टायमार एम्बुलन्साची खूब गरज आसली. हांवें जेन्ना 2-3 फोन मारले म्हाका इमिडिएटली 2 एम्बुलन्सी अश्यो CSR एक्टिविटीन डोनेट केल्यो. आमचे कडेन 2 ऑलरेडी आहा एम्बुलन्स, तेचे भायर आनीक 2. आमच्या ऑफिसान फोन येताले, कांय फोन पिलेनसून येयले, नेरूलसून बसून येयले, सालिगांवसून येयले की आमच्या पेशंटाक हॉस्पिटलान व्हरोंक जाय. आमी आमची एम्बुलन्स धाडली थिंगा, वेल्ला काणका बसून धाडली, आसागांव बसून धाडली. त्या टायमार आमी चिंतलें की प्रत्येक 2 गांवां मेळोन एक एम्बुलन्स आसची, तांकां ड्रायव्हर आसचो विथ ऑक्सिजन. अशें आमी ही पयली ह्या गांवांक दिल्ली आहा, पिलेन, रेज मागूज, वेरे नेरूल वाठाराक. ड्रायव्हर आसतलो, तेजो नंबर सगल्यांचे घरा कडेन पावतलो. एक पॅम्फलेट वयतले, तितून सगल्यांचे नंबर आसतले, 3 नंबर आसतले. आनी केन्नाय कोणाक जर तर एम्बुलन्साची सर्वीस जाय, तांकां GMCन वचपाक जाय, कोणाक कारवार वचपाक जाय हॉस्पिटलान, कोणाक डॉक्टर ते रेडकार क्लिनीक वो कितें बरें पयस आसा रेडकार क्लिनीक, थिंगासर 1 सायड आर जाली जाल्यार स्ट्रोक येत जाल्यार लोक थिंगा वयता. एम्बुलन्साची गरज आसता. 108 तुका हरण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसता म्हापसा, मागीर डिस्ट्रिक्टांसून दुसरी एम्बुलन्स तुका GMCन हाडटा. तांकां आदार करपा खातीर आमी ही एम्बुलन्स हाडलेली आसा.
प्रत्येक घरान ही एम्ब्युलन्साचो नंबर आसचो आणि इमिडिएटली फोन मारले काय एम्ब्युलन्साचो ड्रायव्हर इन कोऑर्डिनेशन विथ द वॉर्ड मेंबर लायक मायंडेड पीपल सरपंच आमचो बाब केदार आहा हिंगा बाब बांदोडकर आहा बाकीचे एक सरपंच कितलेशेच आहा हिंगा सांगोळडाचो सरपंच आहा तेंकाय आमी ही फॅसिलिटी एक्सटेंड करतले हांव इतल्याकूच लागून म्हणटा एम्ब्युलन्स ही खूब इम्पॉर्टंट गजाल तेजे भायर हर्सवॅनूय आमी पळयला फाटल्या दिसांनी कितले प्रॉब्लेम जाले पळय जेन्ना जेन्ना लोक भायर पडले GMCसून हाडपाक सकाळींसून जो तर बॉडी दिली जाल्यार सांज मेरेन पासून पावना नासली लोक भियेताले बॉडी हाडपाक आनी थोडे जाण जे आहा ते चार्ज करताले 500, 700, 8,000 म्हाका दिसता ह्यो फॅसिलिटी प्रत्येक पंचायती कडेन आसपाक जाय आनी आमचो प्रयत्न आसतलो की येता त्या काळान प्रत्येक पंचायती कडेन आपली आपली एम्ब्युलन्स आसची हर्सवॅन आसचो ट्रॅक्टर आसचो जी शेतांक न्ही मदत जावपाक जाय फार्मरांक ती आमी दिवपाक फुडें शकतले हांव सगळे जे हिंगा पंचायत मेंबर्स आहा सरपंचाज आहा लायक मायंडेड लोक जे येयल्ले आहा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की तुमी बरें काम ह्या पॅन्डेमिकान केल्लें आहा जाता तशें लोकांक तुमी हॉस्पिटलांनी पावयले जाता तितले लोकांक तुमी घरा लागीं होम आयसोलेशन किट व्हरोन पावयले कोणाक घडोना तांकां रेशन पावयलें कोणाक जर तर हॉस्पिटलान व्हरोंक जाय प्रायवेट डॉक्टरा कडेन व्हरोंक जाय तांकां तुमी व्हेले आनी हो टायम आसा पॅन्डेमिकानसून आमी स्लोली भायर सरता तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणपाक आनी हें काम तुमी फुडेंय करा अशें चिंतिनाका की लोक आमकां मत घालता म्हणून आमी हें काम करता ना दिस इज ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्सार आमी काम करप आमी सोशल वर्क करता मतां खातीर करिना हें आमी लोकांक दाखोवपाची गरज आसा खऱ्यांनीच आमी पळयलां पिलेन रेज मागूज नेरूल खुबशे भुरगे ग्रावंडार आसले आतां सायक्लोन जो येयल्लो त्या टायमारूय यूथ सगळे भायर सरले झाडां क्लियर करपाक लायनमॅनांक हेल्प करपाक म्हाका दिसता हें सगल्या कडेन पळोवंक मेळना आउट ऑफ द स्टेट जे आसता दुसऱ्या स्टेटांनी ते खाली गव्हर्मेंटाचे लोक येता आनी हेल्प करतात खूब कमी आमचे गांवचे लोक वचून हेल्प करतात म्हाका दिसता गोंयान अशें आहा की मातशें कितें जायत जाल्यार यूथ रोखडेच भायर सरता जाणटेय भायर सरता आनी आमच्या लोकांक हेल्प करता हांव मागता सगळे सरपंचा कडेन तुमी जो आयज हो एकवोट दाखयला एम्ब्युलन्सा खातीर हो एकवोट तुमचो सदांच आसचो आनी बरी कामां ह्या वाठारान ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी जावपाची आहा फुडें तितलीय तुमी करा आमचो पाठिंबो तुमकां आसतलो बरी कामां जितकी तुमी आमचे कडेन हाडटले तितले आमी तुमची क्लियर करून दितले पास करून दितले जाता तशी आमी मदत करतले थँक्यू गॉड ब्लेस It's a good thing that you have given an ambulance. Previously also MPs have given ambulances, first helps and all that. But the major problem is that when it comes to maintenance, due to maintenance, lack of maintenance, these vehicles have been left on the road. See, who will be doing this maintenance of this vehicle? आमी जी एम्ब्युलन्स दिल्या ही एम्ब्युलन्साचो ड्रायव्हरूय आमचोच आसतलो आमचे एक NGO आहा तितून आमचे कडेन खूब ड्रायव्हर आहा गार्बेज ट्रक्स चलता आमचे गार्बेज वाटेर जे गार्बेज कोण बॉटल्स उडयता आनी कितें उडयता प्लास्टीक ते आमी कलेक्शन करता हे NGO फारीक करता आनी हेचो ड्रायव्हरूय NGO फारीक करतलो मेंटेनन्सूय आहा ते आमी फारीक करतले आनी जे तेंचें काम कितें पंचायतीचे मेंबरांचे सरपंचाचे लायक मायंडेड की तेणी फोन मारून आपोआप उमके स्वतेर जाय एम्ब्युलन्स तांकां येयले हॉस्पिटलान पावयलो परतून हाडलो इवन कोणाक व्हरोन कारवार जो तर आमी पावयला 100 दिसाचें ट्रिटमेंट 10 डेजाचें ट्रिटमेंट तेका पावयतले आनी 10 दिसांनी परतून एम्ब्युलन्स वयतले आनी परत हाडटले फ्री ऑफ कॉस्ट अशें की एम्ब्युलन्स काडली आनी दिली आनी ती कोणूच स्टार्ट मारिना तशें ना
2 दीस ॲम्ब्युलन्स पिलेन आसतली, 2 दीस ॲम्ब्युलन्स रेशमागूच आसतली, 1 दीस नेरूल आसतली, ह्याच वाठारान आसतली. 5 मिनटांनी पावतली. हिंगासून फोन येयलो नेरूलसून, पावली 5 मिनटांनी. स्टेशन आहा तर तूं आमचे वेरे बाजारान आहा. विरेनान फोन मारलो अमके सोतेर जाय, पावली थिंगा. बांदोडकरान फोन मारलो अमके सोतेर जाय, पावली थिंगा. ड्रायव्हराचो नंबर 3 नंबर आसतले ते तेंचे कडेन सगळे लोकां कडेन आसतले, प्रत्येक घरांनी आसतले. सो दिस इज अ सर्वीस वीच वी आर गोइंग टू गिव इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी पंचायत. दे आर गोइंग टू असिस्ट ऑल पंचायत मेंबर, जिल्हा मेंबर हे खाली असिस्ट करतले ह्या ॲम्ब्युलन्साक. ॲम्ब्युलन्स हिंगा येवन स्टेशन आसतली, नेरूल वचून स्टेशन आसतली, थिंगा वचून स्टेशन आसतली, आमची ती ॲम्ब्युलन्स सांगोळडा स्टेशन आसतली. अशें करून थिंगासरल्या लोकांक हेल्प करपा खातीर ही ॲम्ब्युलन्स. अशीच आमी सर्वीस हर्सवॅनाची दिवंक सोदता की जेन्ना कोण भायर पडलो हॉस्पिटलान आसूं, खंयच्याय हॉस्पिटलान आसूं, तेका वचून हाडून घरा कडेन दवरून तेजे उपरांत तेजे फायनल रायट्स करप एक बऱ्या हितून, बरें हर्सवॅनान इन अ गूड वे ते आमी सर्वीस फुडें दिवपाक सोदता. आमी पळयलां की खूब त्रास जाता, स्पेशली गरीब लोकांक. हे त्रास कोणाक जावचे न्हू म्हणून ही सर्वीस. एनजीओचें नांव सांगना सर. एनजीओचें आमचे पारा सिटीजन्स आहा, दे आर टेकिंग केअर ऑफ ऑल द गार्बेज ट्रक्स. सो गार्बेज ट्रक आहा, ड्रायव्हर आहा, 40 आमचे कडेन लेबर आहा. 40 बसून फारीक करता ते फुडें फारीक करतले. vote of thanks for Viren, vote of thanks.